नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. गणपती बाप्पा मोरया. 1.5 दिसाची चवथ सोपली. गणपती चल्लो वर्साच्या वाटेर. मात 5 ते 11 दिसांच्या चवथीचो मूड आसत तसो. दिल्ली सामूहिक बलात्कार खून केशीचो निकाल. 4 जाण दोशी बुधवाराक ख्यास्त. हर जुर्म के अंदर कोर्ट ने उनको पूरी सभी लोगों को कन्विक्ट किया. कसिनो शिवाय अर्थव्यवस्था चलना जाल्यार 4च न्ही 20 कसिनो हाडात. विष्णूचो सरकाराक तोमणो. विष्णू म्हणटा कसिनोंतल्यान गोंयांत हवालाचो पयसो. चवथीची परब आनी रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नरा उपरांत स्टॉक मार्केटांत तेजी. सेन्सेक्स तेंकलो 20,000 रुपया. डॉलराक 64. भांगर देंवले 31,000 सकयल. अंदू पडिल्ले उटंगाराच्या पावसाचो सुपारेचेर परिणाम. गळीन सुपारी काबार. शेतकार म्हणटात गळ वखदाक आटापना. लाखांनी लुकसाण. पळयात रिपोर्ट. खबर विस्तारान. गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. फोग आनी माराणाच्या गडगडाटांत गोंयकाराची 1.5 दिसाची चवथ मंगळारा सोंपली. गणपती वर्साचे वाटेक लागलो. मंगळारा सकाळी नव्याची पुजा जाली. शेतपीक राखचें. पोटा पाण्याक अन्न उदक कमी पडचें न्ही म्हूण दरेक फामिलीन गणपतीक गाराणें घालें. मात 5 दिसांचो आनी सार्वजनीक गणपती धरल्यार गोंयकार 11 दीस चवथीच्या मुडांत आसतलो. बाप्पा मोरया रे. गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. मंगळारा सकाळी नव्याची पुजा जाली. भाताक नवी कणसां वयर सरतात. ही कणसां काडून देवाक दाखयतात. माटोळीक बांदतात. ताचो पायस करतात. पयल्या तांदळाचो पायस गणपतीक दाखयतात. हे नवीन भात जे आसा तेजो मान जो आसा तो गणपतीक पयलो दिलो वता. तशेंच ग्राम देवस्थान आसा तांकांय तो मान दिलो वता. कित्याक शेतकरी जे आसा ते पयलीं पीक काडच्या पयलीं आपली शेताची नासाडी जावची न्हू तशें मागणें केलें वता गणपती कडेन आनी आपल्या ग्राम देवस्थाना कडेन. तशेंच गणपतीच्या आमी कमरेन सोरोप पळयतात आनी तसो उंदीर पळयतात बसयल्लो की हे जे आसा सोरोप आनी उंदीर हे पिकाची नासाडी करचे न्हू म्हणून ते गणपतीचे कडेन गणपतीन आपल्या कडेन दवरलेले आसा. तशेंच हे अन्नपूर्ण आसा आनी ह्या धान्याचो उपयोग आपल्या वर्सभर जावचो म्हणून हो पयलो मान हो गणपतीक दिलो वता. हे धान्य मागीर तेजो कितें गोड कितें पदार्थ केलो वता. पायस बीन असो केलो वता आनी तो गणपतीक अर्पण केलो वता. जाल्यार कांय जाण बाजारांतल्यान नवें विकतें घेतात. पयलीं कितें आनी शेतां आसलेलीं. शेतान वचून आमी शेताची पुजा करताले. गन फूल घालून उजवाती घालून लागून तेची आमी भाताची कणसां काडटाले आनी येताले. आतां कितें जालां शेतां काबार जालीं. आतां कणसां मेळना म्हणून आमकां इत्ती वचचें पडटा. त्या जाग्यार शेता जाग्यार आतां व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाल्यो. फोग आनी माराणाच्या गडगडाटांत 1.5 दिसाचो गणपती वर्साचे वाटेर गेलो. पूण 5, 7, 11 आनी 21 दिसाच्या गणपतीच्या मुडांत गोंयकार रमल्यात. दिशांत परब आनी तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर. डिसेंबरांत दिल्लीत जाल्ल्या सामूहिक बलात्काराच्या केसीचो निकाल लागलो. सगळो देश निकालाची वाट पळयतालो. 6 नराधमांनी मेळून बसींत हो सामूहिक बलात्कार केल्लो आनी ते अत्याचारान उपरांत निर्भयाक मरण आयिल्लें.
कोर्टान चारय आरोपींक बलात्कार आनी खुना खातीर दोशी थारायले. कोर्ट बुधवाराक ख्यास्त थारायतले. एका अल्पवयीन सोडल्यार उरिल्ले 4 जल्मठेप वा फाशी पडपाक शकता. फाटल्या डिसेंबरान दिल्ली एके प्रवासी बसीन घडिल्ले हे गजालीन सगळो देश शॉकात जाल्लो. हे केशीन राजधानी दिल्ली आनी थंयचे सुरक्षा वेवस्थेची लज जगार वाऱ्यार घाली. उपरांत बलात्कारा विशींचो कायदो सरकारान बदल्लो. जन्मत तयार जावंक लागिल्ल्यान केस फास्ट ट्रॅक कोर्टा कडेन दिली. 6 नराधमांनी निर्भयाचेर चालू बसीन सामुहीक बलात्कार केलो. तातूंत एकलो अल्पवयीन. एकल्यान आत्महत्या केली. मुकेश सिंग, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आनी अक्षय ठाकूर ह्या 4 आरोपींक कोर्टान मंगळारा बलात्कार आनी खुना खातीर दोशी थारायले. आरोपी आड सगळे 13 आरोप कोर्टान सिद्ध जाले. तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी भी यशस्विता है और उसके बाद हमने जो कानून में बदलाव किए हैं अभी ये तो पिछले कानून में हो गया. अभी जो भी इस तरह के एक्शन हो जाएगी तो उस पर कानून बड़ा तगड़ा कानून किया है, उसे फांसी ही दी जाएगी. ये फैसला पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में सत्ता पक्ष के द्वारा थोपा गया है. ये निर्दोष थे क्योंकि कंप्लेनेंट ने भी अपने पहले बयान में साफ तौर पे कहा था कि मेरे साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया है. तो वो 2 थे जुवेनाइल और राम सिंह अगर मान भी लेते हैं वो थे तो 4 का बाद वालों का 4 का क्या रोल था. हर जुर्म के अंदर कोर्ट ने उनको पूरी सभी लोगों को कन्विक्ट किया. बलात्कार जाले उपरांत फुडले सप्तकभर निर्भया मरणाकडेन झगडले आनी उपरांत ताणें प्राण सोडलो. मात मरणा पयलीं 2 फावट ताणें पुलीस आनी मॅजिस्ट्रेटाक जबानी दिली. वैजकी अहवालाचे ठोस पुरावे आसात. निर्भयाचे बरोबर आशिल्ले इश्टान 6 आरोपींक स्पश्ट वळखल्यात. अशे ठोस पुरावे हे केशीन कोर्टा मुखार आसात. मात ही केस रेरेस्ट ऑफ रेर मानून आरोपींक कोर्ट फाशी दिता काय कितें हे कडेन सगळ्यांची नजर आसा. कोर्ट बुधवारा दनपारां ख्यास्त फरमायतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.